Dulokci sumakar utva Kita mo balistan su Amci sunggi di satratan Am kasaban selai Cibaga herkon asa Sampun pritmo kertolo Taso sangga tam kandi Wanto taivik mo dasu Cibaga herkon asa Sampun pritmo kertolo Taso sangga tam kanti Wanto taivik mo dasu Jike diorti Permoti sodorioto Vecik tetnyakuk runtuh Apna setananai Bapati tatang kaopsu Kurpeshayane peta Apne svetmastang kakavo Tang cetoito eksata Bapati tatang kaopsu Kurpeshayane peta Apne svetmastang kakavo Tang cetoito eksata Moga Jesus ya Sesmatau mo kertiga Mantau say batu seluka Serpang kerbau masa Satuan selistia sesna Diri zapenskabari Niami bogum tuka Rupaki sedari Satuan selistia sesna Jini zapenskabari Niami bogum tuka Rupaki segari पळया कितलो मोगो देवान आमचेर वतला कितलो मोग ताणें आमचेर वतला ताच्या पुता जेजू क्रिस्त आमरी पात तोच मोगो आमचे मुखार आसा खुर्सार तावन आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना खुर्सार थावन आमचो थोडे मोग केलो आनी वो मोगू सस्नीक मोगू वो मोगू खरो मोगू वो मोगू आपल्या इश्टा पासो जीव दिल्लो मोगू
वो मोग बापाचो मोग, मनशाचो मोग नाही तो. मनशाचो मोग तात्कालिक, देवाचो मोग सासणीक. मोगळा जेजू कसलो तो इश्ट आमचो, सासणीक आमचो मोग केल्लो, आमच्या संगी दीस रात रावुल्लो मोग तो. इश्टा जेजू तुजो खरो मोग आमच्या आकांतांत गरजांत पिडे शिडेंत आमी आसतना आमकां सांगात दिल्लो मोग. वो मोग मनशा सैमाचो मोग न्ही, वो मोग दैवीक मोग. ह्या मोगान तुवें आमकां बुडयलाय सोम्या. तूं जावन आसा ही मोग म्हळाय आनी ह्या मोगांत आमी बुडल्या. तुज्या मोगांत आमकां तुवें बुडयलाय. आमच्या थंय तुजी काकुळट दाखोवन अनुपकारी आमी जाल्यार जेजू तुजो मोग आमच्या थान तुवें पयस करूनाय. आपलेंच रगत आनी मांस आमकां दिवन आमच्या पासत जीव वरयल्लो मोग. काकुळटीन पटलून आमकां दवरलो मोग आमी तुज्या थावन पयस वेताना, तुका आमी सांगतना, तुजो उडास आमकां ना जातना, आमचो देव आमचो जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमच्या सांगाताच रावता, आमी ताच्या सांगाता चलता. तुज्या काकुळटीन जेजू तुवें आमकां पटलून धरलाय. तुज्या काकुळटीचो शेलो आमचेर तुवें पांगुरलाय. कित्याक ह्या काकुळटीच्या दर्याक तड ना, ताका मीत ना मेर ना, तसलो तो हाताक मेळनातलो, मतीक चिंतूंक जायनातलो मोग. पूण सोम्या तुजो मोग आमच्या जिणेंत आमी भोगला. हर एका घडये तुजो तो मोग आमकां सांबाळटा. मनशाचो मोग अनुपकारी मोग, देवाचो मोग दैवीक मोग, तो शाश्वीत मोग. तुज्या काकुळटीच्या दर्यांत सोम्या तुवें आमकां बुडयलाय. सोम्या आमी कोणा लागीं वचो, कोणा लागीं वचो? तुजे थंय आसात उतरां सासणीक जिवीत दिवची, म्हणजे तुजे थंय आसा तो मोग, सासणीक मोग. कित्याक हर एकली आमी तुजेर आसना, हर एकली तुजे जिवी, हर एकल्याचो तुवें मोग केलाय जेजू, हर एकल्याचो तुवें मोग केलाय. आमचें खोटेपण तुवें लेखूंक नाय, आमचे अनुपकारपण तुवें लेखूंक नाय, आमचें वायट तुवें लेखूंक नाय. तुज्या काकुळटीच्या दर्यांत आमकां हर एकल्याक बुडयलाय, आमकां तुवें वांटो दिलाय. देखून मोगाळिश्टा सोम्या आमी तुका सरपडटा. मोगाळा पवित्रात्म्या आमी तुका नमान करता. देवा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं, तुज्या मोगाची भुरगीं, तुज्या मोगात हांव देवा जेजू आनी पवित्रात्म्या आमकां पयस करिनाका. इतलेंच आमी मागचो, इतलेंच वच्चो जावन आसा आमी मागचो तुज्या लागीं उपकार. तुज्या मोगात हांव आमकां केदींच पयस करनाका. ई देवा बापा, तूं सर्गीच्या सरपडून तुका ई देवा बापा, तो सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करू जीवने आमचे
समर्पिता येशू क्रिस्ता तू सर्गींचा सरपोळून तुका नामान करता येशू क्रिस्ता तू सर्गींचा सरपोळून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्रात्म्या तू सर्गींचा सरपोळून तुका नामान करता ये पवित्रात्म्या तू सर्गींचा सरपोळून तुका नामान करता आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Ariadam tukasmya naman tukasmya Vanditam chasmyam charayam chajava Hallelujah God Jesus 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 am chasmya Jesus am charayam am chasmyam chadeva Hallelujah 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 तो वळटावन तुमचे पासून तूं देवाक आमी कळना आसतना अर्गां दितां आनी आमच्या मागण्यांनी तुमचो आमी उडास काडटा सांव पावल एफेसकारांक बरोवन ही उतरां सांगता देखून हरसिल्लो जावं आमचो देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बापू सर आत्मीक देणी आमचेर वतून आमकां ताणें आशिर्वादांनी भरल्यांत ताचे समोर आमी भगवंतान कथा बीण जावंक कितलो व्हरतो आमचो देव कितल्या आशिर्वादांनी ताणें आमकां भरल्यांत आशिर्वादा वयर आशिर्वाद देण्या वयर देणी ताणें वतली ती देणी देवान आमकां केल्ले उपकार केन्नाय आमी लेख दवरला आमी लेख दवरूं ना सक्कड देवाचें देणें वो संवसार ह्या संवसारांत आमी भोगता तें सक्कड बरें पळोवन तें वारें तो सूर्य तो चंद्र तो उजवाड हें सक्कड न्ही देवाचें देणें की तेंच आमी हाका दिलां मोल केन्नाय आमी मोल दिवना मोल बांदूना मोल बांदूंक जायना आमचो देव खोट्यांचेरी बऱ्यांचेरी एक सारको पावस वता उजवाड तोफांकयता देव आमचो भेदभाव करिना अस्कत्यांक निराधाऱ्यांक गरजेवंतांक आमचो देव लागींच आसा केन्नाय ताचे तावन रित्या हातांनी आमी पाटी गेल्ले ना
कितली बरेंपण कितली देणी ताणें आमचेर वतल्यांत न्हय आमचे कुटुंब आमकां दिल्ले देवान देणें आमच्या कुटुंबाचो मेळचो तो मोगू आमच्या कुटुंबांत आमी भोगची दया बरेंपण हें सक्कड त्या सोम्याचें न्हय गे सोमींच तांच्या मारिपात आमचो मोग करता तांच्या मारिपात आमकां सांबाळटा आमचें जतन घेता न्ही गे त्या देवाचें बरेंपण केन्नाय आमी लेगल्ले आसा केन्नाय ना देखूनच वांजेल जावन आसा आनी एक रूप देवाच्या बरेपणाचें देवान आमचेर आत्मीक देणी आमकां भावार्थान भरिल्लें देणी आमकां भावार्थान घट केल्लें देणें आमचें काळजां आनी मोनां ताचें थंय ओडुल्लीं पवित्र वांजेल जावन आसा हाची चरित्र जेन्ना मनीस पयस वेता देव ताका लागीं ओडटा ताका धर्नीक शेवटायता ताचे थंय परत तो लागीं ओडून घेता कित्या हर एकली आमी देवाची रचना आमी देव केदींच आशेना आमी ताचे थावन पयस वचूंक आमचो नाश जावच्याक देव केदींच आशेना बगर आमी जिवीत जोडी जाय म्हूण तो आशेता कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा तो जिवीत जोड घेता त्याच देवाच्या पुतांतय आमी भावार्थ दवरला तोच देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आमच्या मुखार आसा त्या देवाच्या पुतान आमच्या खातीर आमचे थंय मोग दवरून सासणीक जिवीत आमच्या सांगाता तो रावला त्या पासून आमी देवाक अर्गां दिता त्या जेजूचो आमी उपकार भावुरता जेजू ह्या साक्रामेंतांत तूं आमकां पळयताय आमी तुका पळयता आमची दिश्ट तुजेर आनी तुजी दिश्ट आमचेर आसा तुजो मोग आमी नियाळटा तुजो उपकार आमी भावुरता जेजू कितलें बरेंपण आमचे वयर तुवें वतलाय बरेपणा वयर बरेपण देण्या वयर देणी हे सक्कड तुवेंच आमकां केल्लें मनीस केल्लो उपकार विसरता पूण तुजें बरेपण आमी केदींच विसरना तुजे मुखार आमी हांगासर आसा आमी अर्गां दिवंक तुज्या बऱ्यापणा खातीर तुज्या मोगा खातीर प्रत्येक जावन सोम्या तुज्या काकुळती खातीर आमचे थंय तुवें दाखयल्ल्या त्या काकुळती खातीर कितें ह्या संवसारी आसा तें सक्कड नास जाता पूण तुजो मोग ससनाक बाळटा त्या मोगाक जेजू आमी तुका अर्गां दिता त्या मोगांत आमकां राख जेजू आमचो वयलो तो मोग केदींच तूं काडून व्हरिनाका त्या मोगाक जेजू आमी तुका अर्गां दिता आनी तुका आमी गीत गायता कोंगणे भक्ती गीत बूक 543 U36 U36 नव्या बुकांत U36 गीतां गावून हरसिता तुका सर्पोद्वेदार देवा स्तुती करून वंदिता तुका दिनवाशी काळजान मोच्या गीतां गावून हरसिता तुका सर्पोद्वेदार देवा स्तुती करून वंदिता तुका दिनवाशी काळजान मोच्या
हे सृष्टी सोरसणार तू सगळ्या जीवी सोपोसणार तू जिणेन म्हाका व्हरतो आदार तू जिणे पळयणार म्हज्या बंद तू अख्खे सृष्टी सोरसणार तू सगळ्या जीवी सोपोसणार तू जिणे म्हाका व्हरतो आदार तू जिणे पळयणार म्हज्या बंद तू गीतां गावून हर्षिता तुका सर्पद्वेदार देवा स्तुती करून वंदिता तुका दिनवाशी काळ जन्मोच्या रूख सडा फुला फळा वाकणता दिनवाशी काळ जन्मोच्या मनशाच्या काळजांत तुमची येताय काळजांत मोगावूचो पेटयताय मनशाच्या काळजांत तुमची येताय काळजांत मोगावूचो पेटयताय काकुळतीन तूं ताका सांबाळताय कुर्पे देण्यान ताका नेठयताय काकुळतीन तूं ताका सांबाळताय कुर्पे देण्यान ताका नेठयताय गीतां गावून हर्षिता तुका सर्पद्वेदा देवा स्तुती करून वंदिता तुका दिनवाशी काळ जन्मोच्या गीतां गावून हर्षिता तुका सर्पद्वेदा देवा स्तुती करून वंदिता तुका दिनवाशी काळ जन्मोच्या दिनवाशी काळ जन्मोच्या सोम्या सोम्या रावून तुम्ही बळवंत जाय जाय ताची पदवेदार सकतच तुमची जाय जाय त्या दळा तुम्ही देवसारा विरोध जैत वरोंक सकतेल्यात देव दिता ते रक्षा कवच तुम्ही नेसा जाय देवाचे रक्षा कवच कित्या वायटा विरोध झुजोंक सोम्या सांगता दृढ रावची गरज आसा देवाचे उतरच आमचे रक्षा कवच हेर कितेंच आमकां रक्षा कवच ना ह्या वरवीं आमी देवसारा विरोध झुजोंक सकतेले हांव वायट सक्ते विरोध आमी जैत व्हरतेले हांव देवाचें उतरच आमचें ढाल देवाचें उतरच आमकां सांबाळटा सोर वायटा विरोध आमचे विरोध सैताना विरोध ते झुजोंक शकता सोम्या तुजें उतर आमी आयकूंक वेता तुज्या उतरान आमकां बळवंत कर मनशाच्या उतराचेर पातयेवच्या प्रास देवाच्या उतराचेर पातयेवचें कितलेंय तें वर्तें जावन आसा कित्याक तुज्या उतरानच आमकां सकत दिल्या त्या उतरानच आमी संवसाराच्या वायटा विरोध आमी झुजता
आनीक आमी झुजतेले हांव मनीस कश्टांत आसतना तूं कुरीस वावयता आसतना अपमान भोगता आसतना कितलो उलयलो, कितले अपमान केले, तुजे विरोध कितले दुरसले, जाल्यार तूं एक शब्द उलयलो न्हय. मनशाचें उतर दुरसोणें, मनशा विरोध अपमान करचें, तीर्प दिवचें, पूण देवाचें उतर बळवंत करचें. ह्या सकडा वरणी वर्तें देवाचें उतर तें मौनपणांत आमकां दिसून येता. जेजू आमच्या लागीं उलय, जेजू तूं आमच्या लागीं उलय, आमकां घट कर. त्या उतरान आमकां तूं नेसय, आमकां आमचें रक्षा कवच तुजें उतरच जेजू. त्या उतरान आमकां घट कर म्हणून आमी मागता. पाण संको 411. सौम्या तुझें उतर दिवो म्हजे जिणेंत. सौम्या तुझें उतर दिवो म्हजे जिणेंत. अंकराची वाटे मेळटा म्हज्या हातांत. अंकराची वाटे मेळटा म्हज्या हातांत. उतर तुजें जिवी दिता, वाट सुकलेल्याक वाट दाखयता. उतर तुजें जिवी दिता, वाट सुकलेल्याक वाट दाखयता. कश्टांतल्या विशीव दिता, निरसल्या चेतन दिता. कश्टांतल्या विशीव दिता, निरासल्या चेतन दिता. उलय सौम्या उलय आतां, उतर तुजें हांव आयकता. उलय सौम्या उलय आतां, उतर तुजें हांव आयकता. सौम्या तुजें उतर दिवो म्हजे जिणेंत. अंकराचे वाटे मेळटा म्हज्या हातांत. सौम्या तुजें उतर दिवो म्हजे जिणेंत. अंकराचे वाटे मेळटा म्हज्या हातांत. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वो अध्याय 9 तावन 11 वाक्य. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसो न्हू. तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो
आयच्या दिसा हांगासर ह्या वचपांत 2 संगती आटापून आसात. पयल्यान पयलें आमी देवाचो मोग आमचे थंय आसा म्हणलें चिंताप. दुसरें सोम्याचो संतोश आमचे थंय आसचो. हे 2 संगती. ह्यो 2 संगती कित्याक गरजेच्यो म्हणलें विशय. ह्या 2 संगती कित्याक गरजेचें. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा जिवनांत वादळ उठलेल्या वेळार कितें करचें. वॉट टू डू ड्युरींग डिस्टर्बन्स इन आवर लायफ. आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत तवळ तवळ ल्हान या व्हड वादळ उरतस आसा मोगाचें न्हू. जावंक पुरो एका भुरग्याक इस्कॉलांत शिकल्या वेळार बरें शिकता तरी पूण मार्क्स उणें मेळटा आनी आमच्या ताच्या कुटुंबांत कशें सांगचें म्हूण ताका कळतेस ना. ह्या एक भुरगें आपल्या शिकपा वेळार विविध तरांच्या आपल्या सहपाठींत रावन विविध तरांच्या उपाद्रांक वळख जाता आनी कशें सोंसचें म्हूण ताका कळीत जातस ना. ह्या शिकप जाता काम मेळतस ना. काम मेळ्ळ्यारय तें एक बऱ्या तराचें काम मेळतस ना. काम मेळ्ळें बरें काम मेळ्ळें जाल्यारय आमकां एक बरी फावती सैरीक मेळना. काजार जायना. काजार जाल्यारय काजारी जिवितांत सूख ना. घोवाचें उपाद्र या बायलेचें उपाद्र. अनेक कुशीन तवळ तवळ पिडेचें उपाद्र. ती पिडा ही पिडा आमकां ओत्थड. करिनातल्या कामांक सुखीदार म्हणून वलावन आमकां अवमान निंदा असलीं वादळ जिवितांत येता. आर्थीक संकश्टाचें वादळ जिवितांत उरता. ह्या आमच्या जिवितांत आमच्या मोगाच्या मनशांक ICUंत आसचें जावंक पुरो. ह्या सडन पडोवन पिडेंत आसचें आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक आमकां असाध्य जाता. ह्या आमच्या मोगाच्या मनशां मरतात मोगाचे न्हू आनी आमकां कशें हो दूख तोडवंक कश्ट जावन आसा. अशें विविध रितीचें सलवणेन अपमानान नालिसायन आर्थीक संकश्टांनी खंतीन बेजारायन जायत्या जाणांचें आमचें जिवन अल्लोला कल्लोला म्हणल्यार बरें कांगाल जाल्ल्याक आमचें तें जायतीं उदाहरणां आसात. तर आज आमी नियाळटा ह्या संदर्भार कशें आमी जैतेवन जावचें. हाका जैतेवन जावंक कसलें वाट आसा म्हणलें एक आमी मुटव्यान नियाळ करतले मोगाचें न्हू. पयल्यान पयलें जैत वरीचें जाल्यार म्हाका आनी तुका एक बळादीक उगडापण आसा जंय थंय जावन आसा देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता म्हणलें एक बळादीक उगडापण आमकां आसल्या वेळार ह्या कंगाल जायनासतना ह्या टेन्शन जायनासतना रावोंक आमकां साध्य आसा. सांत जुवांवच्या पयल्या पत्रांत 3रे अध्याय 1लें वाक्य म्हणटा पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी ते वळखोंक नात. पयल्यान पयलीं आमी पळयता आमी देवाची भुरगीं. देव आमचो मोग करता म्हणलें एक दृढ विश्वास एका व्यक्ती थंय आसा जाल्यार तो मनीस कंगालाक पडना. उडास तोरीसय आमी केवल देवाची भुरगीं मात न्ही बापाची भुरगीं मात्र न्ही. पळयत पुस्तक म्हणटा पवित्र म्हणल्यार आमी सगळां जेजू क्रिस्ताचें ब्रायड ह्या वखाल जावन आसा. खंयसरी
एक मोग करणार, आपल्या मोग करणाऱ्याक म्हळ्यार एक बॉयफ्रेंड एका गर्लफ्रेंडाक कश्टाक वळख करीत गे मोगाच्या न्हू. त्या मनशाच्या खंयच्याच जिविताच्या घडयेंत कितेंय जाय जाल्यार तो खरो बॉयफ्रेंड त्या गर्लफ्रेंडाक खंयच्या संदर्भार राखसो तसलो तो व्यक्ती जावन आसा. या खरो बापूय या खरो आवय आपल्या भुरग्याक खंयच्या कश्टांत आसल्यार त्या कश्टांतावन भायर घालचें या सकत त्या आवय बापायक आसा. आनी ती भुरग्यांक हर एक संगती कितें कश्ट आसल्यार तांकां बऱ्याक त्यो हाडन तांकां जैतेवन करची ती जावन आसा आवय बापाय. तर म्हजो आनी तुजो देव तो म्हाका वर्तो मोग करता, म्हाका खंयच्या वेळार सोडून घालना म्हणलें एक फात तेणी म्हाका आनी तुका आसा जाल्यार जिवितांत खंयचीय घडीतना कसलेय कश्ट या वळवळे आमकां भोगूंक आमकां मेळटा तरी आमकां भितर तावन एका तराचो बरवसो आसा. जें कितें म्हज्या जिवितांत कितें जाल्यार म्हजो देव म्हजो जेजू म्हाका सोडून घालचो ना म्हणलो एक दृढ बरवस आमकां उपजाता. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण देवान केलां. फाटल्या जिणेंत आमी पळया कितले पिडा आमकां देवान गूण केल्या, कितले फावटी अवघड जावचें आमकां राखलां, कितले फावटी आमकां अपमान सयतावन राखलां, कितले फावटी आमकां खाण जेवण बरें दिलां, कितलेशे फावटी आमच्या जिवितांत साबार संगती बऱ्यांतल्यो बऱ्यो आमच्या देवान केल्यात. जर तर ती आमी नियाळ्ळ्या जाल्यार म्हज्या फाटल्या जिवितांत देवान म्हजो इतलोय मोग केला की म्हाका हर एका कडेन म्हाका राखलां, सांबाळलां आनी हांव यशस्वी जालां म्हणलें ती घडितां आमी उडास केली जाल्यार देवाचो मोग पळयत आसतना आमकां कांयच भीं दिसना मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत जाल्ल्या प्रस्तुत घडितांक. साम मार्काच्या 4थ्या अध्यायांत 45-46 वाक्यांत थंयसर जेजू वादाळ थंड करच्या विशयांत घडिता विशयांत आमी वाचता. जेजू दोणेर सोडून तो पयण करून वता आसतना एकसपणे थंयसर वादाळ उब जालें आनी तें वादाळ इतल्या बळादीक जालें की दोणयेर सयत तें लारां मारूंक लागून दोन बुडोवंक म्हणल्या बरी जाली. आनी थवळ 4थो अध्याय 33 वाक्य सांगता तरी जेजू सुंकणा सरशेन हुशार तकली देखून न्हीद काडटलो. सिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडटाव तूं कांय खबरेर नाय मो. मेस्त्री आमी बुडटाव तूं कांय खबरेर नाय मो. म्हज्या जिवितांत म्हाका अपमान जाता आसतना, म्हज्या जिवितांत आर्थीक संकश्ट येत आसतना, म्हज्या जिवितांत फेलियर जाता आसतना, म्हज्या जिवितांत पिडा येत आसतना, म्हज्या जिवितांत कश्ट जातना नश्ट भोगतना हांव आनी तूं हेंच सवाल घालता सोमिया तूं खबरेर नाय मो. आनी सोमी जेसू तक्षण उठोवन वाऱ्या वदाळाक थंड करता आनी सवाल घालता आपल्या शिसांक इतले बिजूड तुमी कित्याक? इतलो वेळ हांव तुमचे सांगात आसो न्हू, इतले अजापां केल्लीं तुमी पळयल्यांत तरी पूण हांव तुमचो मोग करता म्हणून तुमी नेणांत की. तुमकां हांवें आपयलां, तुमचे सांगात हांव आसां, इतली अजापां तुमी देखतात, इतल्या जाणांचो मोग करता म्हणटा आसतना तुमचोय मोग केल्ल्या वरवीं तुमी म्हजे सांगाता दोनूय आसात तरी पूण हो मोग ह्या मोगाचेर तुवें विश्वास दवरनासतना तुमी चिंतात हांव तुमकां सोडून घालता म्हूण चिंतलां गी. आज तेंच सवाल मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका सोमी जेजू विचारता. जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कुडू घडितां आसात, आर्थीक संकश्ट जावंक पुरो, सोलवणी जावंक पुरो, अपमानालिसाय जावंक पुरो, या पिडा जावंक पुरो, कितले हजार आमच्या जिवितांत घडितां आसात आनी आमी कंगाल जावन
सर्वेस्परा हें कशें जालें म्हणून आमी चिंतच्या बदलाक जर तर हांव तूं सांगान सोमिया जेजूसो देवाचो मोग तो वर्तो जावन आसा आनी तो मोग हांव सांगतां आनी तो मोग म्हाका सोडून घालचो ना म्हणलो बरोसो जर तर म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन आसा जाल्यार मोगाचो न्हू खंडीत जावन हांव तूं कंगाल जावंक जायना आनी तेंचो बरोसो तसो मोग सोमिया जेजूच्या सिसांक जावंक पुरो सांतांक जावंक पुरो जायते तितल्या व्यक्तींक ह्या भुमीचेर बऱ्यांतली बरी सुवार्ता प्रगट करना बऱ्यांतली बरी जिणी जियोंक सकल्यान जाल्यार तो देवाचो मोगाचेर तांणी दवरलो बरोसो आज सकाळीं हांव एका व्यक्तीक भेटल्या वेळार ते व्यक्ती म्हणटा म्हाका फाटल्या 12 वर्सां जावन म्हाका कॅन्सर आसा जाल्यारय हांव खंयच भियेना कित्याक देवाचेर म्हाका मोग आसा जाल्ल्यान म्हाका म्हणजे कॅन्सर म्हाका गूण जालें मात्र न्ही म्हाका जायतितली देवाची सेवा करूंक म्हाका अवकाश लाभलो हांवें इतलें बरें केलें जाल्यार इतलें बरें जालें जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांवें इतली दूख भोगली जाल्यार हांवें जायतें बरें बरोवंक म्हणून सांगलां जाल्यार एकच कारण कित्याक म्हाका म्हजो बरोवस आसा म्हजो देव म्हजो मोग करता म्हाका तो सांडिना आनी पळयत पुस्तकांत आमी जाणाव दुसऱ्या कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत 13वें वाक्य अशें म्हणटा सोमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं हर एका मिसा वेळार पाद्र्याप ह्याच उतरां सांगून मीस प्रारंभ करता मोगाचें न्हू मिसाच्या सुरवेर आसा आमी तें उतरां आयकता सोमियान जेजूची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं म्हणून प्रारंभ करता आनी तो देवाचो मोग आमचे सवे आसा म्हणून आमचे सवे आसूं म्हणून हर एक आयतारा सामान्यतान आनी थोडी हर एका दिसा मिसाक वता आसतना ही उतरां आयकतात देवाचो मोग तुमचे सवे आसूं जर देवाचो मोग म्हजे सवे आसा मोग म्हजो देव करता जाल्यार म्हाका खंयच्या रुपारी खंयच्याच कारणाक म्हाका हांव सोलवंक असाध्य मोगाचें न्हू कित्याक आमच्या जिवितांत कितेंय घडोवन दी कितेंय जावं दी सर्वेस्परो वांजेलांत आमी पळयता रोमाकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायान 28व्या वाक्यान म्हणटा ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पड असो करता म्हूण आमी जाणाव आपणाचो मोग करतल्यांक तो बरोसो जर तर म्हाका तुका आसा मोगाचो न्हू तो जर तर म्हजो सर्वेस्पर म्हजो मोग करता म्हणलो बरोसो म्हाका केदाळा म्हणसर आसा आनी थवळ पर्यंत जें कितें म्हज्या जिवितांत हर एक घडटा 100% आमच्या जिवितांत बऱ्याकच घडटा आनी ताजे वरवीं जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जाता आदल्या मागण्या जमाते वेळार आमी ह्या वाक्याचेर मुस्तू गुंडायर आमी गेले सर्वेस्परचो थाळो आमी कश्टातना आयकना जाल्यार ताज्या फाटल्यान कितें आसा जावंक पुरो सांजुजेची जिणी आमी पळयली आमी सांजुजे जाकोबाच्या पुता झुजेची जिणी आमी पळयली जावंक पुरो आमी जेजूची जिणी आमी पळयली जावंक पुरो जायत्या व्यक्तींचे आमी उल्लेख करना आदल्या मागण्या जमाते वेळार हर एक कशें आमच्या बऱ्याक घडटा सर्वेस्परचो थाळो आमकां आयकना तरी सर्वेस्पराचें तें मार्गदर्शन आमकां मेळना जाल्यार खंयच्या कश्टा वावटे वेळार आख्रेक कशें बरेंपण घडटा म्हणल्या विशयांत हांवें तुवें नियाळ केल्लो आनी तसो मोगाचो न्हू बरोसो जर तर म्हाका आनी तुका आसा तर म्हाका आनी तुका असलो बरोसो आसा तर देव म्हजो मोग करता म्हणलो गुंडायेचें उगडापण तो भावार्थ म्हाका आनी तुका आसा जाल्यार हांवें तुवें कांगाल जावंक कितेंच ना कित्याक हर एकी म्हज्या आनी जिवितांत तुज्या जिवितांत घडचें म्हाका आनी तुका यशस्वी करूंक शकता म्हणलें 100% तें सत जावन आसा आनी त्या देखून जेरेमिया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देव 3व्या एका अध्यायान 3ऱ्या वाक्यान म्हणटा पयसतान सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो सास्तीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता
सर्वेस्परान मुजोन तुजो मोग केला देखून विश्वासी मोग मोगाच्या न्हू म्हाका तुका सर्वेस्पर देव हर एका घडयेंत म्हाका तुका दाखयता आनी थंय जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत व्हडलें एक देणें खालें जावं दी कितेंय जावं दी हुंसल्या पावंडाक पावोवंक हर एक घडी आमकां एक कुरपा लाभता मोगाचें न्हू सामान्य जावन कितें जाता म्हळ्यार सामास येत आसतना सगळ्यांनी आमकां व्हडले व्हडले दोंगर आमच्या बोवारीं दिसतात आमच्या बोवारीं तिसल्यांनी दोंगर दिसता इशिल्यांनी दोंगर दिसता सगळ्यांनी सामास असो दोंगर बोवारीं दिसता कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगाचो त्या भावार्थाचो अनुभव आमच्या केदाळा नांगी त्या दाळा आमकां पुरा समासाचे दोंगर दिसतात कितलेशे बोटींक आमी हर एक घडीत घडता आसतना नकारात्मक चिंतनांनी भरता स्वताचें जिविताचें सत जावन आसा मोगाचें न्हू हर एका घडी देवाक आमी धन्यवाद या थँक्स दिल्ल्या वेळार हर एक घडी हांव तुका समर्पिता सोमिया हर एक ते म्हज्या जिवितांत तुमच्या बऱ्याक आसा म्हणून जाल्ल्या वेळार कशें पावल आनी सिलासाचे बंदे नासल्या वेळार थँक्स गिवींग तांणी दिता आसतना सांकल्यो तांच्यो मोडून तांकां सुटका जोडलेंगी साबार जाणांक यस्स खातीर जायते जाणांक मोगाचें न्हू सुटका लाभल्या म्हळ्यार जिविताचें सत त्या देखून उडास दवरया देव म्हजो आनी तुजो मोग करता म्हणलें गुंडाळेचें सत उगडापण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घट्ट आसात तर खंडीत जावनी म्हाका आनी तुका केदिंगस निराशा या कंगाल आमी जायना मोगाचें न्हू दुसरे संगत आमी नियाळ करूंक जाय आनी संतोशाच्या विशयंत नेहमिया प्रवादी म्हणटा 8व्या अध्यायान 10व्या वाक्यांत ताणें फुडें उलोवन म्हळें वसा व्हड जेवण करा आनी मधूर पिवण पियेया आनी कांय तयार करूंक नातल्यांकी थोडो वांटो दिया कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस आज कंतिश्ट जायनाकात कित्याक सर्वेस्पराचो आनंद आसा तुमचें बोळ सर्वेस्पराचो आनंद जॉय ऑफ द लॉर्ड इज युअर स्ट्रेंथ जॉय ऑफ द लॉर्ड इज युअर स्ट्रेंथ वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट जॉय आमकां जर तर मनीस मरतना आमच्या मोगाचो आमकां हांसोवंक कंडेत आमकां काटा हांसोवंक येना पूण त्या सर्वेस्पराचो आनंद म्हळ्यार कितें जॉय इज अ इनर स्टेट ऑफ रेस्ट and a confidence which affects your emotions derived from the fact that God is still alive and still in charge. So आनंद जावन आसा विशेवाची स्थिती देव जिवंत आसा आनी संपूर्ण नियंत्रणार आसा म्हणल्यार बरोसो आसून आमच्या भावना वयर आमकां प्रभाव घालूंक शकची एक मनस्थिती मोगाचें न्हू कसले मनस्थिती परत सांगता सर्वेस्पराचो आनंद जावन आसा आमच्या जिवितांत एका तराची मनस्थिती एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कसले ती मनस्थिती देव जिवंत आसा संपूर्ण नियंत्रणार आसा असलो बरोसो आमचेर आसून आमच्या जिविताच्या भावना वयर इमोशन्सा वयर प्रभाव घालूंक शकत आसली बरोसाची मनस्थिती आनी हाका म्हणटा हांव सर्वेस्पराचो आनंद या सर्वेस्पराचो संतोश जॉय ऑफ द लॉर्ड म्हणटा हांव खेदाळा जॉय ऑफ द लॉर्ड म्हळ्यार सर्वेस्पराचो आनंद आमचे लागीं आसा थवळ खंयच्याय सन्निवेशांत म्हाका आनी तुका मानसीक वत्तड भोगनासतना आमी कंगाल जायनासतना जियेता आनी कितलेशे फावटी आमी जाणां साबार पिडा ह्या आनंदा वरवीं आमची पिडा समेत गूण जाता त्या देखून म्हणण्याच्या 17व्या अध्यायान 22वें वाक्य म्हणटा संतोश बरेत काळीज कुडीक भलायकी पूण कंतिश्ट मोन हाडां सुकयता सर्वेस्पराचो आनंद म्हळ्यार सर्वेस्पर हर एका संगतीचेर नियंत्रणार आसा तो जिवंत आसा आनी सर तो ताज्या नियंत्रणा प्रमाणे तो करता म्हणलें केदाळा म्हाका आनी तुका तो बरोसो म्हजे तें तुजें तें आसा थवळ
आमची साबार पिडा गूण जावंक शकता. मस्त जाणांक पिडात गूण जायना. कितल्यो गुळयो खाण गेल्यार कितलीं वखदां खाण गेल्यार मागीरय पिडेस्त. कारण इतलेंच जॉय ऑफ द लॉर्ड सर्वेस्परसो आनंद त्या व्यक्तीक खेदाळा मुसर नांगी थवळ मुसर कितल्यो गुळयो खाण गेल्यार कितले वखद खाण गेल्यार त्या मनशाक भलायकी म्हणलीच ना. मोगाचनो आमच्या जिवितांत सर्वेस्परसो आनंद आशिल्ल्या वेळार पॉझिटिव्ह थिंकींग सकारात्मक चिंतन आमचें थंय सुरू जाता. आनी केदाळा सकारात्मक चिंतन सुरू जाता की थवळ आमच्या बरेचशे सन्निवेश बदलूनच येतात. आनी त्या देखून फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 4 वाक्य म्हणटा, सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. सर्वेस्परसो आनंद तुमचे थंय केदाळा बरयत आसता की तो संतोष तुमी सोम्याचो पावा आनी सगळे तुमची परिस्थिती बदलावण करता. आनी तिस बदलावणे विशयंत हबूबक प्रवादी 3 अध्यायांत 17 ते 19 वाक्यांत अशें म्हणटा, कित्याक आंजुरसो रुको पाल्योवचो ना, दाखवल फळां दिवची ना, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पीक दिवचें नात, हिणांतल्यो शेळयो नांपयस जातल्यो, गोट्यांनी गोरवां आसचीं नात, तरी पूण हांव सर्वेस्परा थंय संतोशतालो, देवा म्हज्या थारोका थंय उल्हास करतलो. सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बळ, तो म्हजे पांय मेरुवाच्या पांया सारके सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजीं पावलां दवरूंक लायतलो. कसलें अर्थभरीत उतरां मोगाचें न्हू. आंजुरस रूख फाल्यां तरी म्हजें तें तुजें तें अशें बिजनेस आमकां प्रॉफीट येना जाल्यार लाभदायक ना जाल्यार म्हजें शिकपाचें हांव इतलें कश्टांनी शिकता जाल्यार म्हाका मार्क्स जाल्यारय येना जाल्यार हांवें जाय तितले प्रयत्न केल्यार म्हाका फळ कांय मेळना तरी पळय मोगाचें दाखवल फळां दिवचीं ना, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पीक दिवचीं नात, हिणाच्यो शेळयो नांपयस जातल्यो, गोट्यांनी गोरवां आसचीं नात. सगळ्यांनी सलवण, सगळ्यांनी अपमान, सगळ्यांनी नालिसाय, उठून बसूंक तांकां कितेंय जावं दी, तरी पूण वो प्रवादी म्हणटा तरी पूण हांव सर्वेस्पराच्या आनंदान आसतलो. कित्याक देवच म्हजें बळ आनी तो म्हजे पांय मेरुवाच्या पांया सारके सुडसुडीत करता. जिवनांत सोलवून गेल्ल्या मोगाच्या भावा भयणीनो, खंतीन बुडून आशिल्ल्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सन्निवेश तुमचे विरोध वचून आसा म्हणून खंतिश्ट जावन आशिल्ल्या भाव भयणीनो, पिडा आसा म्हणून पुरा रिपोर्ट घेवन कंगाल जाल्ल्या भाव भयणीनो, हर एका तरान मानसीक उद्वेगान भरिल्ल्या भाव भयणीनो, सर्वेस्परसो आनंद तुमचे सवें आसा करा. सगळें चित्रण बदलावण जावंक शकता. केदाळावरेक तुजे थंय आनी मुजे थंय मोगाचें न्हू, सर्वेस्परसो आनंद आसता गी थवळ पर्यंत मुजे थंय आनी तुजे थंय जीव आसतलो आनी बादशावी हांव तूं जोडूंक शकतलें. हांव देव अजुनूय जिवंत आसा, देव संपूर्ण नियंत्रणार आसा. म्हणलें बरवसो म्हजो आनी तुजो आसो न्हू. केदाळावरेक असलीं भावना म्हज्या आनी तुजीं चिन्नां म्हज्या आनी तुज्या इमोशना वयर नियंत्रण करूंक शकतात गी थवळ जिविताचें चित्रण बदल जाता. जिविताचें चित्रण बदल जाता. वांजेलान साहित्य उदाहरणां आसात. साहित्य कडेन आमी झुजताना जावंक पुरो पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर तो जावंक पुरो आमचो थंय पयलींचे आशिल्ले प्रवादी या मोयचे या जोशुआ या इतर जाण सांगताले भिये नाकात, देव तुमचे सवें आसा, धैर्यान बरा, संतोशान बरा आनी तुमी झुजोंक तुमी झुजच्यांत तुमी साहित्यवान जातल्यात. आज
मकान तुका सोमी जेसू इंस उतार सांगता. विविध कारणां खातीर विविध संकश्टांनी बुडलेल्या हांगासर आशिल्ल्या माध्यमाद्वारे पळोवच्या हर एका व्यक्तीक आयजचे वर्साप दोन संगती आमकां उलो दिता. पयल्यान पयलें देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता तर खंडीत जावन तो म्हाका सोडून घालना, हर एक म्हज्या बऱ्याक तो करतलोच. दुसरें सर्वेस परसो आनंद म्हजें तें आसा जावन त्या आनंदाद्वारे हर एक जें कितें घडटा सर्वेस्पर नियंत्रणान आसा देखून सगळें तें परिवर्तन करता. जायतीं जाणां आमी पळयता टेस्टिमनी रितीरेने दिवचें, म्हजी ती पिडा गूण जालें, म्हजी ही समस्या गूण जालें, अशें जालें तशें जालें. कित्या खातीर? त्या मनशांक सर्वेस्पर असो आनंद आसलो. जॉय ऑफ द लॉर्ड वॉज विथ देम. परिस्थिती तितत आसले त्या रितीरेच्या सेंटराक येता आसतना तांची परिस्थिती बदलो ना. रितीच्या सेंटराक येताना तिस्स तांची थंय परिस्थिती आसली. मागणें जालें, थंयसर देवाचें उतार आयकलें, विविध संगती आयकल्यो. थंयसर सर्वेस्परचो आनंद तांचे थंय प्रारंभ जालो. केदार तो सर्वेस्परचो आनंद प्रारंभ जालो. देव म्हजो मोग करता म्हणलो बरोवसो तांकां येवंक सुरू जालो. जायतीं अजापां तांच्या जिवितांत पिडा गूण जाली, आर्थीक संकश्ट गेलें, काजारी जिवीत बरें जालें, समस्या कुटुंबाचें निवारलें, जायतें बरेंपण जावचें. टेस्टिमनी वयर टेस्टिमनी आमी पळोवंक शकता मोगाचें न्हू. हाका कारण कितें? दोनूच. पयल्यान पयलें देव म्हजो मोग करता म्हणलें ताजें उगडापण रिव्हिलेशन तांचें दृढ जावन आयलें. दुसरें तांचे थंय सर्वेस्परसो आनंद अनुभव करूंक शकलीं. तर आयच्या दिसा आमकां आसचे हर एक समस्ये देवा मुखार दवरया आनी सांगया, सर्वेस्परा सर म्हजे समस्ये तुज्या मुखार दवरता आनी ह्याच भरवश्यान तूं म्हजो मोग करताय म्हणलें उगडापण हांव गंभीरायेन काणगोन म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लीं बरेंपणां हांव ह्या घडये नियाळटां आनी तूं मुखारी म्हाका बरेंपण करताय म्हणलो बरोवसो म्हजो तुजे आनंद हांव अनुभव करता म्हूण सांगून मुखल्या ह्या वेळार आमकां हिलिंगा खातीर, आमच्या पिडा गूण जावचे खातीर, आमचे समस्या निवारचे खातीर आतां मागता आसतना दृढ भरवश्यान ह्या दोन तत्वां काणगोन हे दोन प्रिंसिपल्स काणून मोगाचें आमी मागया. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us give all our thoughts unto His hand. Let us give all our emotions, our intentions. Let us surrender all our sickness, our hurt, our worries, all our tensions which we are carrying right now into the precious blood of Jesus. May the mighty grace which flows from Jesus touch each one of us. Lord, I pray right now for all the people who have gathered here specially. May your mighty anointing touch each one of them. May your mighty grace come upon the lives of each one of them. May they experience the power of the Holy Spirit right now. May they experience the love of Jesus and the Father in their life. May they experience the sacrifice and the resurrection power of Jesus in their life. Lord, we surrender all their ailments, all their sickness, and all the persons who are watching online, and those whom we are praying for, each person's sickness, we bring to our mind and we surrender unto you. Lord, through your sacrifice and through your love, may they be healed by the precious blood of Jesus. Right now, may they experience a supernatural healing. Right now, we pray, let them experience a supernatural deliverance. Lord, all the pain in their lives may be vanished by the blood of Jesus. Right now, we pray, O Lord, may your anointing fire, may your divine grace and love come upon their life. Harabashikara la la ra ba 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 shiri le 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 ra ra ba 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 ba.
Harabashala galara baba 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 shiri gal 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 gara baba 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 shiri gal 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 gara baba shiri di 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 harabashiri di 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 तुरणी गडनातलो मोग देवा मोग शाश्वित मोग तडणी गडनातलो मोग देवा मोग शाश्वित मोग लेकानी मितातलो मोग देवा मोग सस्निक मोगु लेकानी मितातलो मोगु देवा मोगु सस्निक मोगु कंचाई कष्टा वेळा कंचाई नष्टा वेळा रक्षक मुझो तो तेंस मोजे बाग तडाणी गडनातलो मोगु देवा मोगु शाश्वित मोगु तडाणी गडनातलो मोगु देवा मोगु शाश्वित मोगु लेकानी मितातलो मोगु देवा मोगु सस्निक मोगु लेकानी मितातलो मोगु देवा मोगु सस्निक मोगु. Lord, we surrender right now every situation that is impossible, hatred in the families, division in the families. Lord, all the matrimonial disputes which are taking place, right now we surrender to the mighty name and the blood of Jesus. Lord, through your divine love, transform each person's life. Lord, through your divine love, transform each person's heart. Lord, we pray right now, situations which are impossible to the eyes of man, may your love envelop each one of us. May your glory envelop each one of us. May we experience your divine power. May we experience your divine touch. Lord, we pray, let your love move in our life. Let your spirit move in our life. Transform each part of us. Lord, we pray, let your mighty anointing be showered upon this place. Lord, we pray for Shalom Prayer Ministry. May your power be displayed through this ministry. We pray for every person who is coming here. Lord, they're coming in faith in you. Lord, bless them for their faith. We also pray for the coming elections. Lord Jesus, may your supernatural hand be upon all your people. May there be change in the atmosphere. May there be change and shift in the governance. Lord, we surrender everything unto you. We surrender specifically our problems. Lord, physical problems, spiritual problems, and the barriers that we cannot see, caused due to various circumstances, instances, sins and effects of sin. Lord, may your love wash away everything. May your grace wash away everything. May your hand wash away everything. Lord, we pray, may you take us in the palm of your hand and right now bless us with fire and bless us with your divine love. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 67 67. ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ
ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನನೇ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah. Lord, we surrender everything unto you. Lord, as you are showing that you are blessing a house right now, you are restoring the ties and the relationships. Somebody who is watching abroad right now, the Lord is showing the sickness is being healed. Trust in the Lord. I see a mother praying. The Lord is going to restore the family, faith in your family, and the Lord is going to put forth divine faith in your family. The Lord is also blessing children to write the exams well and to get good results. Now the Lord is showing He is giving all the persons who are thirsty and who are relying upon Him His divine gifts and the fruits. The Lord is telling, I am very thirsty for your praises, because I will draw you closer unto me as you praise me more, and I will fill you with my divine love. I will fill you with my divine grace and the gifts and the fruits of the Holy Spirit. Lord, we come to you. We surrender ourselves. Bless our home. Bless our family members. Bless every person who is near and dear unto us. Lord, may your fire flow in our lives. Lord, in our business, in every transaction that takes place, every person that we are meeting, may your divine love be displayed. Lord, we pray that our soul may be transformed by your divine love. Let every obstacle be taken away through your divine grace and your love. May your mighty mercy come in our families. May your mighty merciful hand come in our losses. Wherever we are losing today, Lord, we are surrendering it unto you. May your mercy come in our lives supernaturally, breaking every curse, every bondage, every opposition, every hatred against us. Lord, we pray that your love and mercy may transform our enemies. Jesus,
You have said, love thy enemies. Lord, we are praying that you may grant us the grace to love each person as you have loved us. Specially transform every negative thought and in the minds of people and hidden enemies that we do not see. Lord, in your divine grace, let every situation be made for us. Lord, we pray that every circumstances be made for us. Let every place that we are going, let favor follow us and go ahead of us. Let every favorable circumstances come in our life due to your divine love and your divine grace. Lord, we pray specially upon this land and upon all the Christians, the religious, and all our institutions, our businesses, our houses. Lord, show your divine favor like the days of Moses, how you showed divine favor to the Israelites when they were suffering. You showed them divine favor. Lord, we pray wherever there is drought, let there be divine favor in our families, divine favor wherever we are stepping. May the sun shine brightly upon our lives. May your grace shine brightly upon our lives. Jesus, we surrender unto you. Bless us. तुझी हाव पातिता जिसु मोगाळा तुझी हाव पातिता जिसु मोगाळा सांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राम पातिता जिसु मोगाळा तुमचो इष्ट तुमचो इष्ट मोगासो इष्ट मोगासो हये घरचे म्हाका पावसो तुझे राव पातिता तुझे राव जिसु मोगाळा तुझे हाव पातिता जिसु मोगाळा कष्टाची मोडा मोचे आयल्या वेळा तुझे राव पातिता जिसु मोगाळा जेजू मोगाळा तुझे राव पातयेता जेजू मोगाळा तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो धनी तूं म्हजें सर्वस्व देवान आपले हात विस्तारून धरल्यात आपलो उजवो हात ताणें तुजेर दवरला तसो उजवो हात तुजे खातीर कितेंय करूंक तयार किर्तनगार 130 आणि 7 किर्तनान सांगता तुजो उजवो हात म्हजे खातीर कितेंय करूंक साद जेजू तुजो हात उजवो हात विस्तारून धर हांगासर तुजे मुखार आसल्यांचेर तुजी शिकवणू ऑनलायनीचेर तुका पळयतल्यांचेर आयकतल्यांचेर तुजो उजवो हात आमचे खातीर कितेंय करूंक तयार आसा सोम्या जेजू त्या खातीर आमी अर्गां दिता तुजो उजवो हात विस्तारून धर जांचो आमी मोग करता तांच्या खातीर तुज्या मोगा विशयांत आमी आयकल्लें जुवांच्या वांजेलांत तुज्या मोगा विणे आमी वाचूंक शकना तुज्या दैवीक मोगांत जेजू तुज्या हातांत आमकां सांबाळ दवरू त्या मोगाची ऊब दैवीक ऊब दिसपट्टी आमच्या जिणयेंत आमी बगूंक आमकां पावय जेजू जेजू तुजो हात विस्तारून धर उजवो हात
तुजो विस्तारून दर. न्हयच आमी मोग करतल्यांचेर बगार जी आमच्या विशयांत उलयतात, वायट उलयतात, तांच्या खातीर आमी मागता जेजू. जेजू तुजो उजवो हात विस्तारून उसय तो उजवो हात आमकां वायट केल्ल्यांक. तुजो उजवो हात सोम्या जेजू उसोवन तो धर आमकां दुखयल्ल्यांक. तुज्या त्या उजव्या हातान जेजू आशिर्वाद दी तांकां. आमच्या कुटुंबाक आमी तुका भेटोवन दिता जेजू. आमच्या कुटुंबांत जाता तें चड उणें, कुटुंबांत एकामेका चूक समजोणी, वायट मनस्ताप, दुरसोणे हे सक्कड सोम्या जेजू तुका आमी ह्या आल्तारीर भेटयता. आमच्या मनांत आसा तो मनस्ताप, खंत आनी बेजाराय, दूख मनशा कडेन उचारूंक सकना तसल्ली तें दूख, ती बेजाराय जे आमी तुजे मुखार आमी उक्त्या मनान आमी उसारता जेजू. कित्याक तूं आमचो सोमी, आमचो देव, आमकां तूं आयकताय. कितें आमच्या मनांत आसा जे आमी कितें उरल्या कडेन आमी उचारून उलोवंक शकना, कश्ट दूख आमचे सांगूंक आमच्या वरवीं जायना, तसले आमी तुजे मुखार उगडता जेजू. आमची कुटुंबां आमी तुका भेटयता. सोम्या आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल. खंयच्या कुटुंबांत पिडा आसा, दूख आसा, मनस्ताप आसा, ती कुटुंबां आमी उडासा काडन सोम्या जेजू ह्या तुज्या सक्रामेंता मुखार आमी तुका भेटयता. सोम्या तुजो उजवो हात आमच्या खातीर कितेंय करूंक शकता म्हळां तुवें. तो उजवो हात पिडेस्तांचेर तो उसय सोम्या. जाणी आमच्या खातीर मागोवंक सांगलां, पिडेस्तांनी तांचो उडास काडन आमी तुका भेटयता. प्रत्येक जावन म्हज्या लागीं मागलां, लिवर पिडेंत कठीण अस्वस्थ आशिल्ल्या एका भावा खातीर मागोवंक, ब्रेन ट्युमरांत आशिल्ल्या एका स्त्रियेन तिची पिडा सोसून व्हरूंक आनी देवाची खुशी जाल्यार ती गूण करूंक तिणेंय मागलां आनी आमच्या कडेन मागोवंक सांगलां. सोम्या जेजू जायती पिडे आसता तुका सोदून गेल्ली, जायती पिडे आसता. तुजे आंग वस्तूरपणी आपणून आपूण बरी जातेली म्हणलो तो ल्हानसो बरवसो काणी घेवन गेल्ली समेत बरी जाल्ली सोम्या. तर तुका हक बोब मारतेल्यांचेर तांची मागणी तूं आयकनासतना रावताय. जेजू जी तुका हक बोब मारतात, जावंक पुरो तांच्या कश्टांत, तांच्या पिडेंत, तांच्या झुजांत, वायटाच्या झुजांत, वायटा विरोध झुजांत, तांच्या विविध समस्यांत जेजू तांकां सगळ्यांक आमी तुज्या पांया मुळांत दवरता. जेजू आमची पवित्र सभा तुका भेटयता. ती मनशाची पवित्र सभा न्हय, तुजी पवित्र सभा. दैवीक मोग ह्या पवित्र सभेचे मूळ फावंडेशन थळ जावन आसा. मनशाची सकत न्हय ती, तुजी सकत सोम्या. वारें वादळा मध्ये, मनशाच्या अस्कतकाये मध्ये, मनशाच्या उणेपणा तुवें ती राखून व्हेल्या येदोळ पर्यंत 2000 वर्सांची चरित्रा ती. आनी आतांय सोम्या तुजी पवित्र सभा तूं राखून व्हरू. कित्या मनशांनी घडली न्ही, तुज्या आत्म्यान, पवित्र आत्म्यान ती घडली सोम्या. जेजू कितलो मोग तुवें आमचेर वतलाय. तो मोग आमकां उणें जाल्ल्या वेळार तुजो दैवीक मोग आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक दी जेजू. वायट सकत जायती आसा आनी ह्या वायट सत्य विरोध झुजोवंक तुजी कृपा आमकां दी जेजू. सोलवणी घेवंक
सोलवण्यांत तुजो हात आमी पळोवंक, तुजी खुशी आमी पळोवंक जेजू आमकां आमची भितरली दिश्ट आमची उक्ती कर जेजू. ನಾನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗರೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು, ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು. सर्वेस्पराच्या घरी हांव रावोंक शेता जेजू, तुजे थंय हांव रावोंक शेता. किर्तनगार म्हणटा ताच्या उतरान 26व्या त्या किर्तनांत की त्या घरांत आसा शांती, त्या घरांत आसा मोग. जेजू त्या मोगांत रावोंक आशेतली आज कितलीशीं आसात, कितलोसो लोक तुजो मोग आशेता जेजू. तो मोग तांकां दी जेजू, दैवीक मोग, संवसाराचो मोग न्हय. संवसार तुमकां वळखना, ताणें शिसांक म्हणलें तें म्हाका ते वळखोनात, तुमकांय वळखोवचें नात. त्या दैवीक मोगाक जेजू आज आशेतली कितलीशीं जाणां आसात, तांकां तो मोग दी जेजू. जेजू तुजी काकूळट तुजी जेजू, कितलीशीं जाणां तुजी काकूळट आशेतात, त्या काकूळटी खातीर मागतात. जेजू तुज्या काकूळटीन तांकां वेंगोन धर जेजू. आमी हर एकले गरजेवंत ह्या संवसारार आसता पर्यंत कित्या ह्यो गरजो, आमची पिडा, आमचे कश्ट, आमची खंतबेजाराय, आमची विराराय, आमचे सक्कड उणें पोवणू आमी तुजी कृपा जोडून घेवच्याक, तुजी ससाय आमी मागच्याक जेजू. आमच्या जिणेंत उणें पोण तूं दिताय. देखून एक खांटो म्हाका दोस्ता सांपावली म्हणा लागलो, ही दोसू केदळाय आमच्या जिणेंत आमकां आसता, पूण तुजी कृपा आमकां पुरो, तुजी कृपा आमकां पुरो, तुजो मोग आमकां पुरो. जेजू तोच मोग दी, ती कृपा दी. तुज्या लागीं आयिल्ल्यांक, तुज्या लागीं भावार्थान मागिल्ल्यांक तुज्या थावन दिनासतना फाटीं धाडिनाका जेजू. आनी आमकांय हांगासर तुजो मोग, तुजी काकूळट, तुजी कृपा जोडूंक आयिल्ल्यांक आमकां खाली हातांनी धाडिनाका. परत्यान आमी उडास दवरता, तुजो उजवो हात आमकां आशिर्वादांनी भरता. तुजो उजवो हात गरजेवंतांक तूं लांब सोडताय जेजू. देखून जीं कितलीं जाणां गरजेवंत आसात, जीं कितलीं जाणां तुज्या मुखार मागतात जेजू, तांच्या कश्टांनी, तांच्या आकांतांनी तांकां तो उजवो हात विस्तारून धर जेजू. ह्या तुज्या साक्रामेंतांत हांव तुजेर दिश्ट घाल्ल्यांक खंयसरी ती आसो, खंयसरी ती रावो, खंय थावनी तुज्या लागीं मागो जेजू, तुजो हात थंयसर पावता. त्या हातांत तांकां बेसांव दी, तांची दुखां पुसून काड, तांची काळजाची दुखां तूं थांबय जेजू. तांच्या मोतीची ती राराय सोसूंक तांकां बोळ दी जेजू. ह्या साक्रामेंतांत हांव सगळ्यांक तूं पावताय, सगळ्यांच्या काळजांत तूं रिगताय, सगळ्यांच्या मोतींत तूं भितर सरताय जेजू. चंचल सायनाका कंगल सायनाका आस्तलो पोतू पोरया लागीस हांव तुझ्या. चंचल सायनाका
कंगल जायनाका असतलो पोंतू पोरया लागींच हांव तुज्या. जेजू लागींच हांव तुज्या, लागींच. तूं पयस नाय जेजू, तूं आमच्या तोंड पयस नाय, तूं आमच्या लागींच आसाय. उठतना बसतना न्हिदतना आमच्या वावरांत आमच्या कुटुंबांत जेजू तूं लागींच आसाय. तर आमी कित्या भियेजय, कित्या आमी चंचल जायजय ना जेजू ना. आमी तुजेर भावार्थ दवरला, तुजेर आमी विश्वास दवरला. सक्कड आनी सर्व वेळार आमच्या कश्टांच्या वेळार आमी तुका पळयतले. हांव तुज्यात हांव आमी बुजवण जोडटले. हांव तुज्यात हांव आमी घटाय आमी जोडटले. हांव निराशी जावचें ना, हांव कंगाल जावचें ना. हांव सांपावल कितल्या पोटी ताचे कश्ट सांगता तो कितें पुरो हांवें सोम्या खातीर भोगूंक पडलें. पूण सोमी म्हज्या लागींच आसुल्लो, सोमी म्हज्या लागींच आसुल्लो. जेजू तूं आमच्या लागींच आसाय. जी कोण तुका भावार्थान पळयतात, तुजेर दिश्ट घालतात, तुका सतमनतात, तुज्या उतराचेर बरोवसतात, तुजेर ताणी विश्वास दवरला. जेजू तांकां तूं लागींच आसाय. कंगाल जायनाका, निराशी जायनाका, निराशेन बुडनाका. हांव तुका लागींच आसा जेजू. जेजू तूं आमकां लागींच आसाय. त्या पासून आमी अर्गां दिता. हांव सगळ्यांक सर्वांक कितें म्हणून आमचें सर्वस्व आसा तें सोम्या तुका भेटयता. हांव ताचेर तुजें बेसांव घाल जेजू म्हणून आमी मागता. Sacramenta Sustanama Koruya Urgilatya Rupa Bhota No purity Atarya Solvon Echa Skutrisha Bhavartache Montivya Dushe Papa Dushe Sputar Bulasani Stutizam Putri Mahima Sasna Sasna Ekastaya Harsita Tuka Dogaincha Spiritam Samasami Navartam. Amen. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen.